मोर्चा उपोशणाचेर बसला पाटी घालूंक ना हें घालूंक कितें पळय अजून क्लियर करता सगळे डेमोक्रेसी आनी कोणाक हक्क आपलो जायो जाल्यार डेफिनेटली कोणी आपले हक्काक झगडटात सो ताका दिसता जर तेचेर इनजस्टीस जाल्यार तेणी तो हक्क रायट क्लेम करपाचो ताका पाटी नांव पाटयेचेर घालूंक ना पळय ते प्रोग्राम म्हाजो न्हू ते तुमी प्रश्न होम डिपार्टमेंटाक विचारा आनी होम डिपार्टमेंटचो इव्हन म्हाकाच पर्सनली इन्विटेशन घेवन येयलेलें आनी म्हाका इन्वायट केला थंय म्हाजो प्रोग्राम हांव कॉन्फिडन्सान घेवप ना म्हाका दिसता इन्विटेशन सगळ्यांक घेतला आनी म्हाका एंटायर पंचायत बॉडी थंयसर आसलेली प्रेझेंट सो हांव नकळो कितें इशू आनी कितें तें पूण तो एक बरो भुरगो बरो मनीस आनी म्हाजो बरो फ्रेंड आनी म्हाका दिसता खंय तरी तेणी अंडरस्टँड करून घेवंक जाय आनी वांगडा रावन काम करपाक जाय डेव्हलपमेंटाचे कितें गांवचे कामां आहा ते परत हांव एप्रिशिएट करता ते हार्डवर्क खरें बरें काम करता तो गांवांत आनी तेणी अशेंच फुडें कंटिन्यू करपाचें बरें ना पळय तेचे आनी डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट तो विशय म्हाजे रिलेट कांय ना म्हाका कांय ना कित्याक म्हाकाच इन्वायट केला जाल्यार हांव कितें सांगूंक शकता सर मांद्रेन आनी जायते CR रेट आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन इश्यू चालू इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन चालू ना कितें तरी थोडे हायकोर्टान इश्यूज चालू आहा सो ते ऑनरेबल हायकोर्टाचे डिसिजनाचेर म्हाका उलोवपाचें ना कित्याक तेंचे डिसिजनान लिगल वे कितें आहा ते तांकां कन्सर्न डिपार्टमेंट आनी हायकोर्ट पळोवन घेतले ओके तो रेईचो इश्यू खंय पावला तो रेव बना मरे मागीर दुसरो आमदारूय CMाक मेळ्ळो पळय तुमी पयले मेळ्ळे महाराष्ट्रात लोकांक घेवन दरेकारांक कितें रेचो कितें इश्यू तो इश्यू कितें आहा ऑलरेडी अजून पर्यंत म्हाजे कडेन कांय येवंक ना ट्रक आडयतात कितें आडयतात ते जेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन स्मूथली चालू आसा रेव ट्रान्सपोर्टेशन स्मूथली चालू आसा कंप्लेंट कोणाची येवंक ना मेळोंक ना म्हणजे बरें स्मूथली सगळें चलता अशें दिसता न्हू लिगल इलिगल ते तुमी तांकां विचार आमच्या गोंयांत इल्लिगल आहा ते बना तेंचे भितर येता ते तांकां ते गव्हर्मेंटाक विचार गोंयांत येयले म्हणटकूच कितें तें गोंयांत ट्रान्सपोर्ट न्हू तो ट्रान्सपोर्टेशन पूण रेव आहा न्हू पूण रेव ती म्हणजे कन्सर्न डिपार्टमेंटान एक्शन घेवची तेचेर हांव कितें ओके अजित बाब मोर्चे मास्टर प्लॅन सेपरेट करता म्हणून सांगला हाव यू सी दीस टुरिझम पयलीं हे खरेंच वायट दिसता की हो सिजन आमचो मांद्रे मोरजी हो सारके कंप्लिटली डावन जाला कित्याक सायलंट झोन केल्लो आनी सायलंट झोन केल्या कारणान थंयसर ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जाल्यात खुबशे ट्युरिस्ट म्हणजे फुटफॉल खूब कमी जाल्लो आहा आनी ताका लागून खंय तरी आमकां तेचेर कितें तरी वे आवट काडूंक जाय जेणे करून तो ट्युरिजम बूस्ट जावपाक जाय कित्याक आख्ख्या संवसारभर मोरजी मांद्रे म्हणटात ते वन ऑफ द बेस्ट बिचीस म्हणटात आनी जर असले जर हे जायत रिस्ट्रिक्शन्स येत जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिजम म्हणटा तो कंप्लिटली कॉलेप्स जातलो ताका लागून कितें तरी तेचेर इम्प्रुवमेंट करपाची गरज आसा